हॅलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा बुधवार, वेनसडे आयज, आणि आता न्ही सकाळची 11:30 सुमार जाल्या. तर एज युजल घराची रुटीन जी कितें कामां आसा पळय ती सगळी कंप्लीट जाल्ली आसा. आणि मेन म्हटल्यार न्ही रुटीन कामाच्या वांगडा आयज बाकीचे जे आफ्टर रुटिनाची जी कामां आसता पळय, म्हटल्यार जेवणाची एंड ऑल, ते बी सगळे कंप्लीट जाल्ले आसा. युजली कशें आसता, जेन्ना हांव व्हिडिओ स्टार्ट करता पळय तेन्ना तुमकां म्हणटा न्ही की रुटीन कामां जाल्यार आतां जेवणाचेच जाल्यार किचनान वचपाक जाय, रांदपाक जाय, हे ते अशें म्हणून. तर आयज ते सगळे वावर जो आसा पळय न्हू तो ना, कित्याक की आयज बुधवार आनी तुमकां तर खबरच आसा बुधवाराक आमकां लायटीचो प्रॉब्लम. बुधवाराक फर्स्ट हाफाक आमकां लायट आसता, लायट काडटात. सो ताकाच लागून कितें आसता, बुधवाराक न्ही मोस्टली अशें आसता, मोस्ट ऑफ दी वेनसडे, की सगळीं कामां जी आसता पळय न्हू ती मातशी बेगीन बेगीन करप जाता. लायट आसना न्ही, सो मिक्सर बेगीन लावप जाता. मिक्सर लायली की हुमण करप जाता बेगीन. न्हावप धुवप ते सगळे जे काम आसा पळय ते सगळे बेगीन जाता. सो ताकाच लागून सगळीं कामां जी आसा ती बेगीन जावन पडटात. तशेंच आयजूय बीन आयच्या ह्या बुधवाराक सगळीं कामां जी आसा पळय ती कंप्लीट जाल्ली आसा, फक्त शिताचोच वावर उरला. ताका लायटीचें काम लागना न्ही, सो ताका लागून ते तशेंच आसा. म्हटल्यार सुसेगाद करया अशें, म्हणजे 11:30 जाता ते आसा. रुटीन कामां न्हावप धुवप सगळें जालें, रांदपाचेंय बी काम जालें. जस्ट आतां शीत एकूच करपाचें उरलां. नॉनवेज आयज नुस्तें बी बेगीन घेतलें, नुस्त्याचें हुमण बिमण सगळें करून जाल्लें आसा. आणि अशें करून सगळें बेगीन बेगीन केलें की ना अशें दिसता, हां आतां खूब टायम आसा, फ्रीचो खूब टायम आसा, अशें रेस्ट करपाक मेळटलें, सुसेग घेवपाक मेळटलें अशें दिसता. सो पळोवया अशें चिंतता की आतां जालें न्ही किचनाचें काम सगळें, शीतूच करपाचें, ताका एक कितें अर्दवर पुरो अशें म्हणून चिंततालें आतां की मातशें बेडरुमाक वचून मातशें कबड जें आसा पळय तें क्लीन करपाक जाय. फाटल्या दिसांक कितें जालें, हेल्थ हे ते हांगा थंगा वचप जालें. सो सगळे कपडे बिपडे गुठल्याक मारले, हे खंय मेळना ते खंय मेळना अशें जाल्यार. टॉप मेळ्ळा, पॅन्ट मेळना, जिन्स मेळ्ळा, टी शर्ट मेळ्ळा, अशें करून जाता. सो अशें चिंततालें सगळं सायड करया अशें म्हणून. पळोवया कशें कितें करप जाता तें. अजून टायम आसा, अशें वरभर सुमार आसा न्ही, म्हणून करया अशें चिंततालें. पळोवया. मन आसा बट मूड ना करपाचो, कशें कितें जाता तें. आनीक सेकंड थिंग म्हणल्यार काल आमच्या हांगासर भरपूर पावस पडलो. पावस भरपूर पडूं ना, बट वारो आनी गडगड बी आसा पळय न्हू भरपूर. पावस असो पडलो, पावस पडलो म्हणून सारको पावस पडलो. म्हणल्यार कशें ह्या दिसांक गरमी बी खूब जाताली. आनी फाटल्या दिसांनी तरी मातशी, म्हणल्यार अशें आतां एक जाले 4-5 दीस मातशें कमी आशिल्ली गरमी, पण तेच्या पयलीं भरपूर गरमी जाताली. आनी ह्या दिसांनी मातशी गरमी कमी जाली खरी, बट डेली न्ही दमटी जाताली. तुमकां हांवें 1-2 व्हिडिओन बी म्हाजे दाखयल्ले की कशी दमटी जाताली, वत बी कांयच येनाशिल्लें. काली तसोच जाल्लो वेदर जो आसा तो. आनी तेच्या फाटल्यान मागीर पावस येयलो. पयलीं वारो बी असलो सुटलो सामको, सगळो धुल्ल अशें करून तो भोवरो जाता पळय त्या टायप जावपाक लागलो. आनी भरपूर वारो, पावस पडलो, गडगड जोगल्यो सगळें. आनी काल आशिल्लो मेन म्हटल्यार काणकोण शिगमो. एक्चुली आमचो प्लॅन आशिल्लो काणकोण शिगम्याक वचपाचो, कित्याक की पयर आमी सावड्ड्या शिगम्याक गेले, बट मना सारकें रमटामेळ जें आसा पळय तें पळोवपाक मेळूनाशिल्लें. म्हणून अशें चिंतलेलें एटलीस्ट चल हांगा या म्हणून, सावड्ड्या पळोवन तरी या अशें म्हणून. बट काल वचपाच्या टायमार असो 4-4:30 सुमार भरपूर वारो बिरो मारून मागीर एकदां पावस पडलो येता ते मागीर मन येना जालें वचपाक. हांव बी म्हणपाक लागलें सगळें चिकचीक जालें आसतली, गाडी एक कडेन पार्क करपाक जाय, मागीर चलत वचपाक जाय ते रेब्यातल्यान. आनी आतां मदलो पावस न्ही, अशें करून सिजनाचो पावस जाल्यार सगळें उदक बिदक सारकें व्हांवन वता, ताका खळी काडलेली आसपाना कांय ना, सगळें रेमकण अशें म्हणपाक लागलां. तें बीन सारकें म्हटल्यार मागीर बेजार येवपाक लागलें. एकदां वचपाचो मूड गेलो की ना मागीर बेजार येता न्ही, सो बेजार येवपाक लागलो म्हणून वचूं ना. सो काल हांवें व्हिडिओ शूट करूं नाशिल्लो की हांगा वयतलें न्ही शिगम्याक, सो तेन्नाच शूट करतलें अशें म्हणून दिसभर कांय शूट करूं नाशिल्लें. बट वचप बी जालें ना, सो काल फूल डे व्हिडिओ बी मागीर कांय शूट केलोच ना. बट न्ही हांवें पावस वारो बिरो मारताले पळय तो क्लिप जो आसा पळय, ते 1-2 क्लिप जे आसा पळय ते शूट केल्या, ते दाखयता तुमकां, शेअर करता तेच्या फाटल्यान, ते बी अटॅच करता. आनी मागीर पळयता आतां वचून क्लिनिंगाचें काम कशें जाता तें भितर, कसो मूड येता आनी कितें करपाचें तें. ओके, सो चला सद्याक तरी या भितर. रांदपाचें कांय टेन्शन ना, क्लिनिंगाचें काम जातालें पळय. ओके, जस्ट सांजी कितली जाली रे, 4 जाली, 4 जाल्यार नसलो वारो आनी धुल्ल सगळं. आनी भायर आनी आयज आसा काणकोण शिगमो.
पावस येता आसतलो, वारं भरपूर सुटला, लोकां पत्रे बित्रे सगळे वचपा लागले. बट लाईट गेली. लाईट पहिली वयता आणि किती जाऊ ना जाऊ. काहीच नाही झाड पडले म्हणजे रोकडे. पाऊस पडते तर दिसत ना. वारं पहा अजून कसलं तर. दापले नाही. पात्राम हमारा मजे से मजा कर रहा है. शिगमो तर काणकोण पावस करीत हांव सांगतालो. ते जाल्यार पण आमी शिगम्या वचपाक न्हू. शिगमो जाला हांगा. तूं ढोल वाजे हांव नाचता. नाडींच्या एक्टींग नाडींच्या एक्टींग. म्हाका म्हणपा बी कळटा. म्हण तू वाजय फक्त. हांव म्हणून नाचता. कितें म्हणटा ते म्हणटा ते शिगम्या सॉंग. खंयची 2-3 तरी कळटा. म्हण मुगा. चल दवर म्हण बेगीन. हाय बी. भायर पावस पडपा लागला. आतां तरी मातसो भायर उजवाड जालो न्ही. पावस पडटा जालो की भायर पळय पावस कसो. आमी आनी शिगम्या वचपा आसलेले. बरें जालें वचूं ना ती. सो हो जो तुमी क्लिप पळयता पळय न्हू तो त्याच दिसाचो सांजचो. म्हणल्यार जो तुमी आतां क्लिप पळयलो पळय न्हू पावसाचो एंड ऑल तो पयले दिसाचो. आनी हो जो तुमी आतां क्लिप पळयता पळय तो आयज ज्या दिसा हांवें शूट केलो पळय न्हू त्या दिसाचो. एक्चुली आयज म्हाजो प्लॅन आशिल्लो भितर क्लीन करपाचें रुमान बेडरुमान ते सगळे कपडे बिपडे जे आसा पळय ते सारके सेट करपाचे. क्लीन इन सेन्स अशें ना की कपडे बिपडे सामके गुटल्याक मारून दवरल्या जावं अशें करून फोल्ड करून ना. तशें ना. फोल्ड करून सारके सेट करून दवरल्या. बट कशें आसा जाणा कुर्ताच्या जाग्यार जिन्स आनी ते दवरल्या. साडयो दवरल्या थंय मदींच अशें करून. आनी तुमकां तर खबर आसा हांव सगळें न्ही सॉर्ट करून दवरता. साडयो वेगळ्यो कुर्ता वेगळो जिन्स वेगळे अशें करून सगळें म्हाजें सेट केल्लें आसता सगळें सॉर्ट करून. सो तेंच मागीर म्हाका काडपाच्या टायमार कन्फ्युजन जाता आनी जाय ते कपडे जे आसा पळय ते हातीक मेळना टायमार. सो अशें म्हणून म्हाजें तें क्लीन करपाचें मनान आशिल्लें. बट ओके मागीर म्हाका मूड जो आसा पळय तो जायना जालो. म्हळ्यार घरान रुमान न्ही खुबूच गरमी जाता आनी ते सगळे काड हें कर तें कर मागीर सगळें स्वेटींग बिटींग जाता आशिल्लें. आनी मागीर न्ही लायट गेली. जेन्ना हांव व्हिडियो शूट करतालें पळय स्टार्ट केलो तेन्ना लायट आशिल्ली. मागीर थोड्या टायमान लायट गेलें. मागीर म्हटलें आसूं आतां न्ही लायट ना जाल्यार भितर काम करपाचें ना. गरमेन सामकें नाका जातलें अशें म्हटलें. आनी मागीर न्ही कांय अशें केलेंच ना आनी शूट बी केलें ना. सांजे मागीर हो न्ही फाटल्यान हांगासर क्लीन करतालो घराच्या सायडीन. सो हांव बीन मातशें थंय हेल्पाक गेलें. बट हो म्हाका कांयच करपाक दिना जाल्यार आसूं तूं करनाका तुका मागीर धुल्लान त्रास जाता न्ही एलर्जी आसा सगळी अशें म्हणटा. म्हाका नाका नाका म्हणटा तरी हांवें मातशें न्ही झाडू मारून ती पानां जी आसा पळय ती व्हरून थंय फाटल्यान घातली. इतलेंच काम केलें आनी कांय ना. तरी बीन हें म्हाका म्हणटा लागून नाका तूं चल आपूण पळयता तें अशें म्हणून. मागीर हांवूय बी करता हांवूय बी आयलें म्हणून हेणें बीन मागीर न्ही आसूं म्हणपा लागलो. चल म्हळ्यार एक सायडीच्यान केलें तितलें पुराय आनी नाका तूं बीन आपल्या पांया कडेन घुस्पत रावता अशें म्हणपा लागलो. सो ओके मागीर इतल्यारूच हेंच जें काम आसा पळय न्हू तेंच केलें. आनी हेज्या मुखारय बी मागीर कांय शूट केलेंच ना. सो मागीर नॉर्मल रुटीन जो आसता पळय न्हू घरा कडेनच सांजचो च्यायेचो टायम मागीर रातच्या डिनराचो टायम तितलेंच आशिल्लें आनी कांय नाशिल्लें. सो ताका लागून आनी चड मागीर कांय शूट जें आसा पळय तें केलेंच ना. आनी ह्या दिसान कितें जाता गरमी जाता न्ही सो ताका लागून मी कितें कामाय बीन करपाक न्ही खूब बेजार येता. अशें गरमेक घाम येता हें जाता तें जाता मागीर बेजार येता करपाक. बाकीच्या दिसांनी बी कितें जाता पावसाक बिवसाक अशें थंडेच्या दिसांनी इतली गरमी बी जायना न्ही सो ताका लागून इतलें ऑड बी आसना कितें कामां करपाक करपाचें आसा अशें जालें की चल या करया अशें
करून कामां जी आसा पळय ती करप जाता. आतां म्हणल्यार गरमेक लागून म्हाका तर स्पेशली खूब बेजार येता. आनी तुमकां सांगू म्हाजें क्लिनिंगाचें कामां जी आसा पळय ती भरपूर आसा. तुमकां न्ही अशें म्हणटा हांव डेली इल्लो इल्लो बारीकसो क्लिप तरी आसतलोच म्हाजो क्लिनिंगा रिलेटेड जो करपाचो आसा पळय न्हू तो. कित्याक की खुबशे क्लिनिंगाची कामां जी आसा पळय न्हू ती बेजार येता करून अशीच दवरिल्ली आसा. जस्ट पयर हॉलान एक निवळ केल्लें पळय तितलें, त्याच्या भायर आनी हॉलानूय निवळ करपाचें, किचन बिचन सगळो जो आसा पळय न्हू तो म्हाका डीप क्लीन करून काडपाचो आसा. पळोवया देवाच्या कृपेन केन्ना करून जाता तो. सो जातलें तेन्ना जावं करतलें पळय न्हू तुमच्या वांगडा शेअर करतलेंच. आनी मेन म्हटल्यार भायर झाडाचें काम आसा. कित्याक की आतां गरमी आमी उदक घालताच बट स्टील गरमी न्ही आतां थोडी झाडां अशीं आसा जी कितलेंय उदक घातल्यार ह्या सिजनाक बावताच मरताच. सो ती बी सगळीं झाडां जी आसा पळय म्हाका ती कट करपाची, थोडीं झाडां ट्रीम करपाची आसा. आनी पयर पावस येयल्लो पळय न्हू आनी जो काल पावस येयल्लो पळय न्हू ते पावसाक लागून थोडीं झाडां जी आसा जी व्हडलीं झाडां आशिल्लीं ती सगळीं वाऱ्यान बँड बी जाल्यात, तें बीन काम आसा काडपाचें. पळोवया केन्ना करप जाता तें सगळें तुमच्या वांगडा शेअर करता मागीर. अशें म्हणनाका आतां प्लीज की कितले क्लिनिंगाचे हेच व्हिडियोज दाखयता आमकां कामां. कित्याक म्हाजे कडेन आतां जें कितें पेंडींग काम आसा तें फकत क्लिनिंगाचें आसा आनी तुमच्यो थोड्योश्यो रिक्वेस्टेड रेसिपीज आसा. आनी त्यो गरमे लागून ते रेसिपीज बीन हांव घेवन बसुना की चल जाय तितलेंच रांदी आनी कुशीन सरी अशें म्हणून. पळोवया सगळें शेअर करतलें हळू करून. सो तेच्या पयलीं आयचो व्हिडियो जो आसा पळय तो हांगासरूच एंड करता. आयचो बारीकसो व्हिडियो तुमच्या खातीर ह्या दिसान हांव बारीकच व्हिडियो जे आसा पळय ते तुमच्या मुखार शेअर करता. कसो आशिल्लो, आवडलो काय ना आवडलो तें बी कमेंट करून सांगात. ओके. आनी जर तर तुमी कोणी म्हाज्या चॅनलाचेर नवे आसा किंवा चॅनल जर अजून सबस्क्रायब करुना न्ही जाल्यार चॅनल बी म्हजो सबस्क्रायब करात आनी सायडीन जो बेल आयकन आसा पळय तो बी हिट करात. चलात मेळया अशेच आनी नवे इंटरेस्टिंग व्हिडियोज घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.